विसवप्रांत तुमकां परत एकदा येवकार। गोंयची संस्कृताय आनी पारंपारीक लोककला सांबाळपाचें काम गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांनी केल्लें आसा। हाकाच लागून गोंयच्या लोककलेक संवसारभर नामना मेळिल्ली आसा म्हण माहिती कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे फुगडी दर्शन ह्या कार्यावळीक उलयला। शुक्रारा राजीव गांधी कला मंदिरांत फुगडी दर्शन कार्यावळ जाली। आरडीएक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। बशिल्ले आसात तांकां वता कारण तांणी ही संस्कृतीचे पुनर्जीवन केले, संवर्धन केले म्हणून आज आमच्या या माणकुल्या भुरग्यां कडेन आज पावपाक आयिल्ले आसात। मित्रांनो, फाटल्यान ल्हानसो एक बरो ल्हान म्हणून मोठो एक बॅकड्रॉप आसा आनी त्या बॅकड्रॉपाचेर चित्रां आसात जे शेतकार कष्टकरी समाज आपले रात दीस काम करतात, आपले उदरनिर्वाहा खातीर काम करताले आणि तदनंतर खंय तरी मनोरंजना खातीर कितें तरी एक निमित्त आशिल्लें आणि खंय तरी चार चौग जाण येतात, तातूंतल्यान मांड फुलतात, मांडाचेर आमी लावंडवे पेटयतात, त्याच मांडा वयल्यान वेगळे वेगळे तरेचे प्रकाराचे धालो फुगड्यो शिगमो हो भायर सरलो आणि ताजेरूच आमची खरी वळख निर्माण करून दिली। वळख निर्माण करून दिली। जर ही संस्कृती जर नाशिल्ली जाल्यार आमी अशा तरेच्या सभागृहांत उपस्थित आसता आशिल्ले। जर संस्कृती नाशिल्ली जाल्यार आमी मांडाचेर चार चौगांत आमी आमच्या विचारांचे आदान प्रदान करपा खातीर आसता आशिल्ले। घडये त्या पूर्वजांनी जी संस्कृती आज आमच्या खातीर निर्माण केल्ली आशिल्ली ती घडये त्यांच्या मनात येदो व्हडलो हो विस्तार जातलो अशें घडये मनात त्यांनी केन्नाच हाडलें नासतलें। पूण तेजें सगळें जे मुखार जे कितें वयलें आनी तांचे बोल जे आसात त्या फुगड्या भितर फक्त मनोरंजन करप हें न्ही। डॉक्टर सुरमे म्हणून एक गोवा मेडिकल कॉलेजांत एक सिनियर गायनेकोलॉजिस्ट आसा आणि त्यांनी फाटल्या 2 वर्सां पयलीं एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर जागतीक लेवलाचेर एक पेपर सादरीकरण केल्लो आशिल्लो आणि हो पेपर कित्याचेर सादरीकरण केल्लो आशिल्लो तर ह्याच फुगड्यांचेर सादरीकरण केल्लो आशिल्लो। आणि ज्या वेळाचेर आमी जेन्ना संवसाराचे जेन्ना दिवो पेटोवपाचो आमी प्रयत्न करतात त्या वेळाचेर आज एक फाटले 10 वर्सां पयलींचो आणि त्याचे 40 वर्सां पयलींचो एक विचार किंवा एक आमच्या जाणटेल्यांक जर प्रश्न जर केल्लो जाल्यार हे सगळें काम घरांतले घरा भितर जातालें। तेका एक कारण आशिल्लें। हांवें बॅकड्रॉपाचो उल्लेख केलो कारण कित्याक ज्यो आमच्यो आवयो ज्यो आमच्यो पणज्यो जी शेतांनी भाटांनी वचून रोप लायताली आणि फुगड्याच्या माध्यमांतल्यान जे कमर जे आमचे मोडप जे आसता पयलीं थंय संजय बाब ढवळीकरान तोच उल्लेख केल्लो आसा। त्या फिटनेस आणि फिजिकल म्हणून ताणें 2 शब्द वापरले आणि हेका कारण हेच आसा। बरं होतं।